नमस्कार, हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. दिसभरात ज्यो घडामोडी घडटात ताचो नियाळ आमचे रिपोर्टर तुमचे मेरेन पावयतातच. पूण ज्यो बातम्यो तयार करपाचें जें काम आसा तें आमचे सब एडिटर करतात. हो आसा आमचो न्यूज रूम. तर जाणून घेवया आमच्या सब एडिटरांनी आयज दिसभरात केल्ल्या बातम्या विशीं. सुशांत गावस आमचो डेस्क इंचार्ज, ताचे कडेन आमी जाणून घेवया आयच्या दिसभरात तांणी केल्ल्या बातमींतली म्हत्वाची बातमी. आयच्या दिसातली सगळ्यात महत्त्वाची बातमी जावन आसा ती बाणस्तारीच्या बाजाराची. बाणस्तारीच्या बाजारान जी कांय दुकानदारांक जागे वांटून दिल्यात, पूण तरी पूण कोफुसांव चल्ला की पयलींचे वेपारी कोण आनी आतांचे कोण. कांय जाणांच्या म्हणणे प्रमाण कांय जे वेपारी आहात ते भायले आसात, सो तांकां काडून जे आतां नवे वेपारी आसात तांकां प्राधान्य दिवचें म्हणून सरपंचान जागे वांटून दिल्ले आसात. तरी पूण आयज व्हडलो बोवाळ जालो. कांय जाणांनी बरोच बोवाळ घातलो, आपल्याक जागो दिवंक जाय, आमी गोंयकार अशें ते म्हणटात. पूण सरपंच म्हणटाना पयलींचे जे वेपारी आहात त्या सगळ्यांक बाजारान आस्पाव घेतला म्हणून. दुसरे वटेन मंत्री गोविंदानय हाचेर खर प्रतिक्रिया दिल्या. तो म्हणटा जे पयलींच्या बाजारान जे बसताले लोक तांकां सगळ्या लोकांक मार्केटान आस्पावन घेतला म्हणून. काही जण थंय येयले, खंय भुरगे आनी तेंच्यांनी बोवाळ घातलो, व्हिडिओ काडले खंय. तो म्हणटा व्हिडिओ काडून कांय फायदो ना, सगळ्या लोकांक आस्पावन घेतला. पार्किंगेन सुद्दां कांय जाणांक बसपाक दिल्ले आसा अशें ताचें म्हणणें. तर आमी सुशांत गावसा कडल्यान जाणून घेतले बाणस्तारी मार्केटा विशीं. आतां आमचे समिधा कडल्यान आमी जाणून घेवया ताणें आयच्या दिसभरात खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या. समिधा, तुवें केल्ली म्हत्वाच्या बातमी विशीं आमकां सांगशीत? आयज ज्यो हांवें बातम्यो केल्या तातली एक म्हणल्यार बायणा रहिवाशी वाठारांत मानगे जे आसा ताका रेस्क्यू केल्ले आसा. कांय दिसा आदीं एका थळाव्याक ते दिश्टी पडिल्लें, पूण तेन्ना ताका रेस्क्यू करूं नाशिल्लें. तर आज सापळो वचून ताका रेस्क्यू केलां. आनी दुसरी म्हणजे मध्यान राती कळंगुटे काल 1.5 वरांचेर एक अपघात जालो आसा. सिवेज ट्रक जो आसा तर ड्रायव्हर जो आसा ताका अचकीत दोळो लागिल्ल्यान ताचे गाडये वयलें नियंत्रण सुटलें आनी ताणें लागसारच्या शॉपार व्हरून गाडी मोखली. समिधा कुंकळकरा कडल्यान आमी जाणून घेतलेलेच आसा. आतां आमी जाणून घेवया आमचे संजना हंजुणकरा कडल्यान की ताणें आयज दिसभरात खंयची म्हत्वाची घडणूक जी तेच्या विशीं आमी म्हायती घेवया. आयज जी बातमी एक आसा ती अभिमानाची आसा. चीनान सुरू आशिल्ल्या आशियाई खेळां सर्तींत भारतान वट्ट 22 पदकां जिखल्यात. त्या 22 पदकां भितर 5 भांगरा पदकां आसा, 7 रुप्या पदकां आसा आनी 10 कांश्या पदकां आसा. हाका लागून भारत सद्या पदक वळेरेन 5वे सुवातेचेर आसात. तशीच दुसरी बातमी म्हळ्यार चंद्र मोहिमे उपरांत आनी सूर्य मोहिमे उपरांत आतां इस्रो विनस मिशन ह्या तयारीक लागला अशी माहिती SS सोमनाथ आनी इस्रोच्या अध्यक्षान दिला. आमचे सब एडिटर संजना कडल्यान आमी जाणून घेतिल्लीच आसा आयची म्हत्वाची घडणूक. तर आमी आतां रश्मी कडल्यान जाणून घेवया आयच्या म्हत्वाच्या घडणुके विशीं ते कितें सांगता ते पळोवया. आयज आमी 3 म्हत्वाच्यो बातमी केल्या. भितरली पयली एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार डेंग्यू केसीस. जानेवारी ते सप्टेंबर मेरेन डेंग्यूच्या दुयेंसा खातीर 16 जाणांक मरण आयलां. ही खूब गंभीर बाब आसा. देशभरान डेंग्यू वाडला आनी त्या फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी खासा नेमावळ जारी केल्या. ही नेमावळ आतां गोंयांतूय लागू जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. आनी ताच्या फाटभुंयेर आतां गोंयांतलो जो डेंग्यूचो दुयेंस आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकार काम करता. दुसरी म्हत्वाची बातमी आसा की मडगांवा आयज ईदाच्या फाटभुंयेर स्पेशल जामा मस्जिदींतल्यान एक रॅली वयता. सो ह्या रॅली वयपाच्या वाटेरूच कोणें तरी म्हणजे मुस्लीम बांधवांनीच खंयच्या तरी एक स्पेशल मंडप घातलो आनी तो सुद्दां परवानगी घेनासतना घातलो. सो पुलिसेन कारवाय करीत महापालिका थंयची पालिका जी आसा मडगांव नगरपालिका तिच्या जोडपालवान तो मंडप उडयल्लो आसा. आनी तिसरी गजाल जी इंट्रस्टींग आनी जी तुमकां आमच्या आयच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली ती म्हणजे आधार कार्डाचो घोळ. वाळपयच्या सोनाळ गांवान आनी एक गांव दुसरो गांव वाळपयच्या 2 गांवांतल्या 2 बायलांक एकूच आधार कार्डाचो नंबर दिला आनी हेच्या खातीर 2 बायलांक त्रास जाता सद्या. तांकां ते करेक्शन करपा खातीर गोंयान कांयच यंत्रणा ना, बद्द मुंबय वचा अशें सांगतात. सो तांकां आतां कळना तांकां खंयची सरकारी येवजण घेवंक मेळना. एका बायलेच्या बाबड्याचे 2000 सरकारी येवजणेचे जे मेळटात ते बंद जाला. रेशनाचो कोटाय बंद जाला. एका वटेन जी बायल आहा ती सामकीच गरीब आहा. सो तिचे कडेन कांय ऑप्शन ना. ती म्हणटा सरकारान हो प्रस्न सुटावो करचो. हो स्पेशल रिपोर्ट आयज तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा. रश्मी कडल्यान आमी जाणून घेतिल्लेच आसा. आतां आमी पळोवया समीप आमकां कितें सांगता तो.
आयज एक म्हत्वाची घटना म्हणजे सेवा पखवाडा ही जी येवजणा आसा सेंटराची ते येवजणे खाला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज आपले अवयव दान केला. मरणा उपरांत चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आपले लिव्हर, किडनी आणि कॉर्निया हे दान करतले. आयज तेंच्यांनी फॉर्म पासून भरला. तेंच्यांनी एक उलो मारला, गोंयांत सद्याक किडनीचो म्हणटा ती डिमांड चड वाडल्या. 46% म्हणटा ती डिमांड आसा आनी डिमांड मीट जायना. देखून लोकांनी अशे अवयव दाना खातीर फुडें येवचें. तेच बराबर हांगासर जे किडनी ट्रान्सप्लांट आसा ती फॅसिलिटी आसात, पूण दीन दयाल स्वास्थ सेवा येवजणे खाला किडनी ट्रान्सप्लांट ऑन बोर्ड हाडटले आनी डोनेट करप आनी तांकां कोण गरजूक दिवप हें सोंपें जातलें. आनी तेच बरोबर किडनी ट्रान्सप्लांटा बरोबर हार्ट आनी लिव्हर ट्रान्सप्लांटय हांगासर गोंया भितर सुरू जातलें. आनी दुसरी एक आहली ती सावय वेऱ्या म्हणटा ती मिड डे मिलान मेळिल्ली किड्यांची घटना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला की जो कोण सेल्फ हेल्प ग्रूप आसलो तांकां सस्पेंड केला आनी दुसऱ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तेजो कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते हाका पावोवपाक, मिड डे मील पावोवपाक. आनी तो मिड डे मील मेळ्ळो किडे आसलेलो ते FDA खातीर इन्स्पेक्शनाक धाडला. ते बरोबर एक आरोप सुद्दां मुख्यमंत्र्यान केला, जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी ओपोजिशन बोवाळ घालता तांकां पयशे वाडोवन दिना हें दिना. समज तांकां पयशे वाडोवन दिवंक जाय तेन्ना क्वॉलिटी सुद्दां फूड दिवचें, जेवण दिवचें. ही ते पळोवंक ही परिस्थिती ना. आमी मिड डे मील म्हणटा ते भुरग्यां खातीर सुरू केला, सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर न्ही अशी तेजी हें आसा. आनी तेंच्यांनी म्हटलं समज हे खंय तरी जाग्यार पडना अक्षय पात्र म्हणटा ती सेंटराची स्किमा मिड डे मील अक्षय पात्र काडटले. पूण जे सेल्फ हेल्प ग्रूप बरे तरेन काम करता, बरें जेवण दिता भुरग्यांक, तांकां मात भिवपाची गरज ना अशें म्हणटा. आनी एक मेन आतां अपडेट येयला ती पळोवंक गेला आतां फिल्डा वयल्यान आतां कळ्ळा की स्नेहा गिते पर्यावरण सेक्रेटरी हांची उत्तर गोवा जिल्लोधिकारी म्हणून नोंद जाल्या. मामू हागे हांची कलेक्टराक बदलेचो आदेश येयल्ल्यान हो ही नियुक्ती जाला. ही आसली आतां बराची फिल्डा वयली खबर. पुराय दिसभरात ज्यो घडामोडी घडल्यो ताचो नियाळ आमचे सब एडिटर रिपोर्टरांनी दिल्लो आसा. आनीकय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.